प्रिच्या भाव भयणीनो, आमी सगळीं जीं आयज हांगासर ह्या मिसाक आसात तीं एक दीस मरतलीं. मेल्या उपरांत खंय वयतलीं तुमी? सगल्यांक आमकां दुबाव वेरेत स्वर्गार वचपाक जाय. आनी जरी तर ह्या वेळार आतां आमी आमचेच भितर सरलीं आनी विचारलें, हांव स्वर्गार वेतलो काय? हांव मरता त्या दिसाक स्वर्गार वचपाक पुरतो आसा काय? हें आमी चिंतीत जाल्यार खंय पावतलीं काय आमी? तुमीच चिंतून पळयात. तुमी वयतलीं स्वर्गार? तूं मरता तेन्ना स्वर्गार वेतलोय दिसता तुका? भाव भयणीनो, त्या भिकाऱ्याचो म्हाका उगडास येता. तो भिकारी खंय भीक मागतालो आनी सदांच पिरगोतालो. म्हजे लागीं दुडू ना, म्हजे लागीं घर ना, म्हजे लागीं सारकें न्हेसप ना. आनी एक दीस खंय तो भीक मागपाक जें आयदण घेवन भीक मागतालो तें आयदण कोणें एकल्यान घेतलें. तें मातशें घांसलें आनी पळयलें आनी ताका सांगलें, आरे पिशा, तूं सगळ्याहून गिरेस्त मनीस. हें येदें व्हडलें आयदण भीक मागपाचें आसा तें भांगाराचें, आनी तूं हिंगा बसून भीक मागता? भाव भयणीनो, जायते पावटी घडये असली गत आमचीय जावपाक शकता. आमचे भितर सांत आसा, जण एकल्या भितर सांत आसा, आनी आमकां सगल्यांक सांत भक्त जावपाक आपयल्ले आसात. ज्या दिसाक आमी बावतिजम घेतला तेन्ना आमकां कॉल टू होलिनेस आहा, म्हणजे भाग्योन जावपाक आमकां आपोवणें आसा. आनी त्या आपोवण्या बरोबर आमकां जायत्यो संदी आसा, सवलती आसा. आनी देखूनच ह्या संवसारांत आमी जियेता आसतना आमी सांत. तुमकां केन्ना कोणें चलता भोंवता आसतना वो दुसऱ्या लागीं वागता आसतना म्हणलां, देव बरें करूं बाबा तुका, देव बरें करूं बाये तुका, तुजेर आशिर्वाद पडूं देवाचो, तुवें बरें केलें, कोणें म्हणलां? वो थोडी पावटी, व्हडलो सांत रे तूं, व्हडली सांतीन गो तूं, हें उतर म्हणलां? वो तुमी घडये आनी कोणाक म्हणलां? जे कोणें तुमकां बरें केलां तांकां देव बरें करूं म्हणलां? वो उरफाटें सार्कास्टिकली, व्हडलो सांत तूं, व्हडली सांतीन तूं. बो करून जरी तर तूं कोणाकूय कितें बरें कितें सांगता आनी बरें कितें करता आनी त्या वक्तार दुसरीं जीं आसात तीं घडये वायटांत आसात जाल्यार हें आमकां आयकूंक येता. भाव भयणीनो, आयज पवित्र सभा हो व्हड भावार्थाचो गूट मनयता. आयच्या दिसाक, फाल्यांच्या दिसाक बाराबर हो गूट भक्तांचो एकठार आमी म्हणटा, सतमानता म्हणटा तेन्ना भक्तांचो एकठार. जाल्यार भक्तांचो एकठार म्हणटा तेन्ना 3 भाशेची पवित्र सभा आमी वर्साच्या वर्साक उगडास करता. एक पवित्र सभा म्हणल्यार ही जैतिवंत पवित्र सभा. जैतिवंत पवित्र सभेन हीं मनशां आसात जीं ह्या संवसारान जिवन गेल्यात. तांणी बरें जिवीत जियेल्यात, भाग्योन जिवीत जियेल्यात आनी सर्गीचें राज बगूंक तीं पुर्तीं जाल्लीं आसात. ह्या संवसाराच्या वायटाचेर तांणी जैत वेलें, पातकाचेर मरणाचेर तांणी जैत वेलें. तांकां आमी म्हणटा जैतिवंत पवित्र सभा, ट्रायम्फंट चर्च. तांचो उगडास आमी आयज करता. हे पवित्र सभेची आयज ही परब, दबाजीक परब. कितलीं जाणां आसात तीं? जायतीं जाणां आसात. तीं मेजूंक जायना. आयच्या पयल्या वाचपान आमी प्रकाशणेच्या पुस्तकान जशें आयकलां, हजारांचे हजार देवाच्या मुखार आनी देवाच्या मुखार रावन तें देवाचें मुखामोळ तोंडान तोणी पडयतात. दुसरी पवित्र सभा आसा, फाल्यां तांचो आमी केरीत भाशेन उगडास करता, ती कोश्टवतली पवित्र सभा. आजून तांकां सर्गीचें सूख फावो जावंक ना. तांची शुद्धी जावपाची आसा, वो जाता. आनी तांचे शुद्धी पासत आमी तांचे पासत मिसां भेटयता, आमी तांचे पासत आमच्यो बऱ्यो करण्यो भेटयता, तांचे पासत आमी ल्हान ल्हान बऱ्यो बऱ्यो वस्तू करता. जाल्यार ही कोश्टवतली पवित्र सभा पुर्गातोरीन आसा अशें आमी म्हणटा. आनी ती एक दीस सर्गीच्या राजान भितर सरपाक पुर्तीं जातलीं. आनी हें करतात आमी हांगासर यात्रेकारां. आमी पिलग्रीम चर्च ह्या संवसारांत आमची वाट चलत आसा. आनी ही वाट चलता आसतना ह्यो सगल्यो संदी सवलती, भाग्योनपणाची वाट ती फकत आमकां यात्रेकारांक फावो जाता. तर आमी जे भाशेन जिवीत जियेता ते भाशेन आमी जैत व्हरतल्या वो आमी कश्टवतल्या. तर भाव भयणीनो, आयज ही परब मनयता आसतना आमकां हो खेरीत उलो भाग्योनपण जोडूंक
आनी हें भाग्यवंतपण जोडूंक म्हणटा तेन्ना तें खंय चोरून हाडूंक नाका वो तें सोदूंक भोंवपाक गरज ना कित्याक आमच्या जण एकल्याचे भितर हें भाग्यवंतपण घातलेलें आसा आमच्या जण एकल्याचे भितर हो भाग्यवंत घातलेलो आसा तर भाव भयणीनो आयज ही आमी परब मनयता जाल्यार ही परब खूब आदीं सुरू केल्ली पाप साहेब ग्रेगरी तिसरो म्हणटा ताणें ती सुरू केल्ली इंग्लंडाक ताची पयली परब केल्ली जाल्यार तेन्नातावन पवित्र सभा ही परब मनयता जाल्यार सगल्यांक आमकां जी आमी जिवी आसा आमची वाट चलता यात्रेकार पवित्र सभा आसा आमकां उगडास करूंक तुजे भितर सांत आसा तुजे भितर भाग्यवंत आसा आनी हो भाग्यवंत तुजे भितरलो भायर हाडूंक वो हें देवा लागीं दर्शन आनी मनशां लागीं दर्शन करूंक हांगासर जिवो आसो पासून तुका सोयेक आसा म्हणटच सोयेक आमकां भाव भयणीनो वेगवेगळे आसात ते आमी वापरतले जाल्यार आयच्या दुसऱ्या वाचपान आमकां भाग्यवंत जिवांव चीट बरोवन उगडास करता जसो तो आसा तसोच तुमी ताका पळयतल्यात तसोच आमी ताका पळयतले देव कसो दिसता आमकां खबर ना देवाशी आमी पावतले आमकां जायते जाणांक दुबाव आहा सांत तूं जायतीं जाणां म्हणटलीं हांव खबर ना वो जायतीं जाणां आपलें दिसा दिसपट्टें जिवीत जें जाता जावं आमची खासगी पातकी आसा लिपोवन आसलेलीं कोणाक खबर ना तसलीं वो आमचें समाजीक जिवीत जे भाशेन आमी समाजान जियेता दुसऱ्यांक दिश्टी पडटा ते भाशेन आमच्यान बरीं म्हणूंक जाता आमकांच वो आमीच वायट अशें आमकां म्हणूंक जाता पूण जेजू आमकां सगल्यांक सुभागी म्हणटा आयच्या शुभ वर्तमानान ही कांय बरीं भाग्यां आमी आयकल्यात ही भाग्यां आमकां सगल्यांक एक भाग्यवंत जिविताची वाट खुशे मनान गरीब ती सुभागी आमी शांत ती सुभागी रुदन करतात ती सुभागी प्रमाणीकपणाक तानेतात आनी बुकेतात ती सुभागी भाव भयणीनो ह्यो वस्तू करूंक आमकां ह्या संवसारान जाय तो सोयेक आसा जायत्यो संदी आसा दिसाच्या दिसाक जायते फावटी आमचेर वायट येता सगलें आमकां जाय ते भशेन जायना थोडी फावटी आमी कांयच वायट करूंक ना आनी तरी पूण आमकां वायट भोगपाक पडटा कोश्ट भोगपाक पडटा ह्या संवसारान आनी असल्या वेळार देव जें कितें आमकां दिता तें खुशे मनान आमी घेता आनी देवाचे नदरेन ह्यो वस्तू आमी पळयता तेन्ना आमी सुभागी कितलेंय दूख आसत जाल्यार पासून आमच्यान हांसपाक जाता आमच्या तोंडाचेर कितलेंय दूख भितरल्यान आसत जाल्यार पासून आमी दुसऱ्यांक खुशाल करपाक जाता कित्याक आमी खुशे मनान गरीब आनी खुशे मनान आमी सुभागी शांती जरी तर आमकां सगल्यांक जाय पूण तरी पूण आमी पळयता संवसारान शांतीच ना सगल्यांक शांती जाय तरी पूण शांती ना कित्याक ही शांती आमी भोगूंक पावूंक ना आमचे भितर जी जेजून देवान जी शांती घातलेली आसा आमच्या बावतिजमान ती शांती आमी एक्चुअलायज करूंक ना जाल्यार हेंय करूंक आमकां आयज हो उलो जायतीं जाणां आमी रडटात रुदन करतात आनी रुदन करतात थोडीं जाणां आपणा पासत जाल्यार जायते फावटी दुसऱ्यां पासत कोण आपल्या भुरग्या पासत रडटा कोण आपल्या घोवा पासत रडटा कोण आपले बायले पासत कोण आपले धुवे पासत कोण ह्या संवसारा पासत रडटा कोण आपल्या शेजाऱ्या पासत रडटा वो जीं कोण चुरचुऱ्याचें जिवीत जियेतात तांकां पळोवन जायतीं जाणां रुदन करतात जाल्यार रुदन करतात ती सुभागी कित्याक हें जिवीत जाका लागून आमकां रडपाक पडटा हें जिवीत देव थाऱ्यार घालपाक शकता आनी जेन्ना आमी देवाक चिटकून येतले तेन्ना हें घडटलें देखून आमचें जिवीत प्रमाणीक जावपाक जाय तर प्रमाणीक जिवीत जिवंक आमकां आमच्या वावराचे सुवातेर आमच्या शिकपाचे सुवातेर वा आमच्या दिसपट्ट्या जिवितान साद्यो वस्तू ज्यो आमी करता तातूंत प्रमाणीक जावपाक एक व्हडल्यो संदी मेळटात बो करून पातकाची ताळणी जेन्ना आमकां आसा वायट करपाक संवसार सगळेच तेच भाशेन जाल्ले आसात सगळे चोत्तात सगळेच नाडटात सगळेच ब्रायब दितात सगळेच ब्रायब घेतात सगळीं करतात आयचे मॉडर्न ट्रेंड्स जे आसात सगळीं करतात अशें म्हणून जरी तर आमी आमचें प्रमाणीकपण पिड्ड्यार केलें जाल्यार आमी कश्टवतलीं पूण ह्यो संदी आमकां दिसाच्या दिसाक मेळटात प्रमाणीकपणान जिवंक ल्हान कितल्यो त्यो जावं त्यो आमकां ह्यो भाग्यवंताचे वो भाग्यवंतपणाचे वाटेर व्हरतात आनी हें भाग्यवंतपण भाव भयणीनो आमकां जरी तर फावो जालें जाल्यार आमी दुसऱ्या सवें दयाळ
दुसऱ्या सवे आमच्यो बऱ्यो करण्यो दयाळ करण्यो करपाक आमकां कितलेच सोयीक आसा. घडये त्यो साद्यो वस्तू थोडी पावटी, पूण ह्यो साद्यो वस्तू आमकां जरी तर ह्या स्वातेचेर हें बरेंपण आमकां दितलें जाल्यार आमचें काळीज नितळ आसपाक गरज. ह्या पासत आमकां भाग्यान जेजू म्हणटा काळजान नितळ ती सुभागी. काळजान नितळ तांचें दुसऱ्यांचें वायट ना, दुसऱ्यांची आशा ना, वो दुसऱ्यांची जेलसी ना, वो दुसऱ्यांचें पाड घालपाच्यो मांडण्यो नात. काळीज नितळ. आनी हे भाशेन आमी जायते पावटी म्हणटा कोणाचेय विशीं ताचें काळीज नितळ, ताचीं उतरां बरीं भायर सरतात, ताची वागणूक दुसऱ्या सवें, ताची नदर दुसऱ्या सवें एकदम बरी. काळजान नितळ ती सुभागी. जालो सांत. जाल्यार काळजान जरी तर आमी नितळ आसाव जाल्यार दुसऱ्या सवें ह्या संवसारान जीं कोण झुजतात, ह्या संवसारान जीं कोण दुखी जाल्यात, ह्या संवसारान एकामेकाक पळोवपाक जांच्यान जायना, तांचे मदें सवस्काय करपाक आमकां जण एकल्याक ही कृपा दिल्ली आसा. तर भाव भयणीनो, हें करता आसतना आनी ह्या संवसारान आमी जियेता आसतना दुमाळो आसा. वो करून जो कोण प्रमाणीक जावपाक सोदता, जो कोण सारकें जिवीत जिवंक सोदता, जो कोण स्वताचें जिवीत जिवंक सोदता, दुमाळो आसाच. पूण हो दुमाळो आसा तेन्ना ती खास्त न्हय, पूण हें आमकां एक सुभागीपण. कित्याक प्रमाणीकपणा खातीर दुमाळो सोंसता तीं सुभागी आनी सगल्यांक सर्गीचें राज फावो जाता. तर भाव भयणीनो, आयच्या दिसाक आमकांय जण एकल्याक हें भाग्योनपण फावो जावं. आमची घडी नांवां घेवन आमकां घडी आल्ताराचेर चडोवचें ना, पूण जण एकलो आमी सर्गीच्या राजान देवाक मूख पडोवंक, आमी देवाक तोंडान तोंडी पडोवंक आमकां ही कृपा मागुया. आनी हें जिवीत आमकां फावो जावचें पासत जीं आमचीं सोंपून गेल्लीं आसात, जायतीं आमचीं भाव भयणां, तांचें बरें जिवीत आमी जाणाव, त्या जिविताचो आमी उगडास करुया. जीं कोण मरून गेल्लीं आसात आनी आमचे सवें तांणी एक पासून बरी करणी केल्ली आसा जाल्यार हे करण्याचो आमी उगडास करुया. जायते फावटी आमी तेणें आमकां वायट कितें म्हणलोलें, ताणें आमकां वायट कितें करून दवरलां तें जायते फावटी आमकां उगडास येता. असलो उगडास कुशीन दवरून एक पासून बरी वस्त तुज्या घरच्यान वो तुज्या शेजाऱ्यान वो तुज्या इश्टा मित्रान तुजें सवें केल्ली आसा आनी ती मरून गेल्लीं आसात जाल्यार तांचो उगडास कर आनी देवाचो आशिर्वाद तांचे पासत माग. तर भाव भयणीनो, हे पवित्र मिसाचे भेटीन आमी सगलीं सांत भक्त जावपाचे वाटेर आसाव देखून देवाक दिनवासून आमची जण एकल्याची ओंपणी करुया.